अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार। प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंत आयच्या ह्या भागात तुमकां परतून एक फावट येवकार नमस्कार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान। गोंयचे कांय तरणे तशेंच ज्येश्ठ अशे कलाकार अभ्यासाच्या शिक्षणाच्या मळावेले तज्ञ अशा लोकां कडेन ही भासाभास, ह्या भासाभासेंतल्यान तरणे पिळगेक एक दिका मेळची, एक मार्ग मेळचो आनी त्या मार्गा वयल्यान चलत मुखार वतना तांणी बी अशे तरेची आदर्श व्यक्तिमत्वां घडची अशे तरेचो हावेस। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमचे मदीं दोन अश्यो अस्तुरी आसात जांणी लेखन, कला आनीक अभिनय, नाट्य अशा वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर खूब मोठें नांव तरणे पिरायेचेर कमयिल्लें आसा, जोडिल्लें आसा। आमचे मदीं आसात हालींच जांची 4 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत अशी डॉक्टर तन्वी कामत बांबळकार। तन्वीबाई तुमकां येवकार। त्याच प्रमाणे आमचे मदीं आसा गायनाच्या क्षेत्रां भितर तरणे पिरायेचेरच एक नावलौकीक मेळयिल्ली अशी तरेची तरणाटी अस्तुरी आमचे मदीं आसात बाय गौतमी कामत बांबळकार। तुमकां दोगांयकय येवकार आमच्या ह्या स्टुडियो भितर, आमच्या ह्या कार्यावळी भितर। कांय घराणी अशी आसतात ज्या घरांनी कलेचें वातावरण आसता, साहित्याचें वातावरण आसता। ही जी 2 घराणी किंवा 3 घराणी रादर अशी आसात जे एक हेदे परिवार, दुसरो कामत बांबळकार परिवार आणि तिसरो कदम परिवार, ज्या 3 परिवारांक ही प्रतिनिधित्व करतात ह्या आमच्या आयच्या कार्यावळी भितर, किंवा रादर अशें म्हणुया की तांचे पुरती जाल्यार ह्या 3 घरांनी साहित्याचें, कलेचें, नाट्याचें अशे तरेचें वातावरण 24 तास आसता। आमी तन्वीबाईची देख घेतली जर जायत जाल्यार तन्वीबाईचो बापूय हो गोंयचो नामनेचो असो नाट्य दिग्दर्शक, अभिनेतो स्वता श्रीधरभाई कामत बांबळकार। तांची आवय ही नाटकाची तांत्रीक बाजू समर्थपणान पळोवपी, कितलेशींच पुरस्कार तांकां नाट्य सर्तींनी लाभिल्ले आसात। तांचो भाव कलानंद एक बरो चित्रकार, एक बरो अभिनेतो, एक बरो दिग्दर्शक। गौतमीबाईचो विचार जर केलो जाल्यार गौतमीबाईच्या आवयचे वटेन, कुळारचे वटेन ताची आवय स्वता एक बरी नाट्य अभिनेत्री, ताजो बापूय, तांचे घरांनी काका आनीक सगळे बरे गावपी। आनीक गौतमी आतां लग्न जावन बांबळकार घरांत आयला, थंय बी कलेचें वातावरण, अशा एकूणच वातावरणात, कलेच्या वातावरणात, साहित्याच्या वातावरणात वाडिल्ली ही भावजय आनी नणंदेची जोडी आयज आमी मुद्दाम आमच्या स्टुडियो भितर आपयल्या। इल्लीशी चडच प्रस्तावना केल्या इतल्याच खातीर की एक वेगळे तरेची जोडी आयज आमच्या ह्या कार्यावळी भितर आसा। तन्वीबाई, तुजी पयरूच 4 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत, तातूंतलें एक लॉग आउट, एक पावळी, शॉर्ट आनीक अनवाणी, ही 2 नाटकाची, एक कथेचें आनी एक कवितेचें। कितें फिलिंग्स ह्या वेळाचेर तुका आसात आनी एकूणच पुस्तकांच्या 4 पुस्तकांच्या उजवाडाक आयिल्ल्या त्या फाटभुंयेर तुका कितें फिलिंग्स एक्सप्रेस करचे दिसतात? खूब बरें दिसता, कारण खूब वर्सां जालीं हांव बरयतां, ल्हानपणांतल्यानूच बरयतां। आनी सुनाप्रांत सारकेल्या दिसाळ्यांनी हांवें म्हजें लिखाण छापून हाडिल्लें हाज्या पयलीं, पूण केन्नाच पुस्तक रुपान तें हाडपा खातीर आत्मविश्वास येनाशिल्लो। खूब असो सेल्फ डावट जाका म्हणटात तो एक आसतालो। खूब जाणां अवती भोंवतीचे लोक विचारताले, आवय बापाय कडल्यान एक उर्बा आसताली, पण केन्नाच दिसलें ना, और जावं आळशीपणूय म्हणुया। पण आतां फायनली एक खंय तरी दिसलें की करचीं पुस्तकां येवचीं, आनी एका बरोबर 4 पुस्तकां आयलीं। ताका लागून जी सगळी तोखणाय मेळटा, तुस्त मेळटा, तेच प्रमाणे एक विचार करपाचो एक संदी मेळटा की हांवें बरयलां तें खऱ्यांनीच लोकांक आवडटा काय तें अशेंच बरोवपा जाय म्हणून बरयलां। सो ऑल मिक्स्ड फिलिंग्स आय वूड से। बरेंय दिसता, पूण एका वटेन एक जबाबदारी वाडल्या कशी दिसता। पुस्तक प्रकाशना उपरांत जे रिव्ह्यूज आयल्यात वर्तमानपत्रांतल्यान किंवा सोशल मिडियांतल्यान ते खूब तोखणाय करपी आसात, आनी ताजे खातीर आमच्या ह्या शोंत तुजी खाशेली तोखणाय। खूब भुरगेपणांत सावन तूं बरयता, एकूणच ही बरोवपा फाटली प्रेरणा किंवा जो एक बरोवपाक मुखार सरपा खातीर लागपी फाटल्यान कोण तरी जो एक सपोर्ट लागता तो कसो कितें? डेफिनेटली आय वूड से घरांतूच अशें वातावरण आशिल्लें। पप्पा श्रीधर कामत बांबोळकार ते जरी एक कलाकार आणि नाट्यकर्मी जरी असले तरी कोंकणी मळा कडेन तांचो खूब रादर हांव म्हणीन की तांणी आपल्या तरेन कोंकणी चळवळीक खूब व्हडलें योगदान दिलां।
तर अशा कोंकणी घरांत व्हड जाल्ल्या खातीर एक ते कोंकणीचे संस्कारूच जाका हांव म्हणटा ते ल्हानपणांतल्यान जाले आनी खंय तरी दिसतालें की आतां ह्याच मळार हांवें कशें ना कशें तरी वावर करूंक जाय आनी मागीर हळू जाणवत गेलें की म्हाका बरोवपाक जमता, म्हाका एक्सप्रेस करपाक जमता. तर वेगवेगळ्या भासांनी हांवें यत्न केल्यात, कोंकणी, मराठी, इंग्लीश, हिंदी चारूय भासांनी हांव बरयता. इंग्लीश हांवें ग्रॅज्युएशन तशेंच पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी PhD केल्या मुखार. सो पण शेवटी मायभास ती मायभास आसता आनी कोंकणींतल्यान म्हाका दिसता हांव सगळ्यांत चड बरें एक्सप्रेस करपाक शकता. ताका लागून हांव म्हणून की एक बापूय म्हणून पप्पा इन्स्पिरेशन आशिल्लें. त्याच प्रमाणे घरांत बाकीचे म्हजो भाव कलानंद बांबोळकार ताणें नाटकां बरोवपा खातीर खास करून म्हाका खूब अशी उर्बा दिल्या आनी मागीर बरबरची इश्ट इश्टिणी तांणी बी एक तरेचो अशें एक मोटिवेशन दिल्लें आसा सदांच. खूब म्हत्वाचे आमच्या खेरीतपणान जे तरणे बरोवपी आसात, युवक बरोवपी आसात तांणी लक्षांत घेवपाक जाय की तन्वी बाई ताजी MA आसा इंग्लिशींतल्यान, PhD केली तांणी त्याच विशयांतल्यान मुखार. ताजो मराठीचेरूय प्रभुत्व आसा, हिंदीचेर प्रभुत्व आसा, पण ते मुखेलपणान कोंकणींतल्यान बरयता कारण ती आवय भाशेची सेवा करप आनी म्हणून आमचे कितल्या भाशांचेर प्रभुत्व आसचेंच पण आपली जी सेवा आसा ती आपल्या आवय भाशेक दिवची. अशेंच गौतमीबाईचें कर्तुत्व आसा, ते वेगळ्या वेगळ्या भाशांनी गावंक शकता, गायलाय बी, कारण संगीतांत तशें भाशेक व्हडलो हें नासता, खंयची भाशा एखादो कलाकार गावंक शकता, पण खेरीतपणान ताणें जी सेवा केली ती कोंकणी संगीताची केल्या. गौतमीबाई, तुमच्या घरांत हांवें आदींच सांगलां ते प्रमाणे पप्पा गावपाची परंपरा आशिल्ली किंवा काका, पण तुका मुळांत ह्या क्षेत्रांत येवचें अशें कित्याक दिसलें? पयलींच्यान आशिल्लीच. म्हणजे म्हज्या आज्याक, म्हणजे म्हजो पापा सांगतालो की म्हज्या आज्याक संगीताची खूब आवड आशिल्ली. तशेंच म्हजो बापूय सुद्दां पयलीं गातालो, वेगळे वेगळे प्रोग्राम्स करतालो, पूण खंय तरी आपल्या करियरा भितर सिंगींग करियर आनी ताजें प्रोजिक्युशन तो आदोगाद, सो ताका तें दोनी सांबाळपाक शकलो ना. सो ताका तें स्कीप केलें आनी सिंगींग ताणें स्कीप केलें आनी तो आदोगासी ताणें फुडें व्हेली. तशेंच म्हज्या मम्माचेंय सेम जालें. तिकाय बी पयलींच्यान खूब आवड गावपाची, आवाजूय तिका खूब बरो आसा, पूण सेम. आनी तांणी दोगांयनी म्हाका मोटिवेट केलें आनी तांची जी इत्सा उरिल्ली ती तांणी म्हज्यांतल्यान पूर्ण केली अशें म्हणटात. आनी आनीक जी व्यक्ती आसा जाका लागून म्हाका हो टॅलंट म्हज्यांतलो कळ्ळो, तो म्हणजे म्हजी एक टिचर आशिल्ली. हांव निवेरा हायस्कुलान शिकतालें, थंय कोंकणी टिचर. आनी 6वेक आसतना हांवें गीत म्हणलें अशेंच एका कॉम्पिटिशनान, आनी तिणें तो म्हजो आवाज म्हजो पारखिलो आनी म्हाका सांगलें की तुका मुखार ब्रायट फ्युचर आसा आनी आपूण तुका एक असो मनीस, म्हणजे असो एक गुरू दिता, ज्या गुरूच्या खाला तुवें शिक्षण घेतलें उपरांत तुका तुगेलें टॅलंट आनी तुका वाडोवंक मेळटलो अशें. आनी तिणें पंडीत रामराव नायक सर म्हजे गुरू आसात, तांचे कडेन म्हाका मेळोवन दिलें, म्हज्या आवय बापायक सांगलें आनी त्या 10 वर्साच्या आसतनाच्यान हांव जी सुरवात केल्या तांचे कडेन शिकपाक, ते अजून मेरेन हांव तांचेच कडेन शिकतां. आनीक वेगळ्या वेगळ्या सेलिब्रिटी बरोबर ह्या इतल्या तरणे पिरायेचेर तुवें काम केलां, तांचे बरोबर काम करतना म्हणजे एक एग्जाम्पल दिवपाक जाल्यार अशोक पत्की सारकें एक व्हड नांव संगीतांतलें, तांचे सारक्यां बरोबर काम करतना किंवा हेर कांय गायक जांचे बरोबर तुवें गायलां तांचे बरोबर काम करतनाचो अनुभव कितें? तांचे बरोबर काम करतना म्हणजे पयलीं म्हणजे नर्वसनेस ही सामकी आसताच, कित्याक ते येदे व्हडले कलाकार आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळिल्ली आसता. सो हांव म्हजें सदांच बेस्ट दिवपाक ट्राय करता आनी म्हाका अजून मेरेन जांच्या बरोबर काम करपाचो मेळ्ळा म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी, तांचे बरोबर हांवें सदांच म्हजो प्रयत्न सदांच हांवें बेस्ट दिवपाचो हांवें ट्राय केल्लो आसा म्हजे परफॉर्मन्स. आनी एक आसताच नर्वसनेस, कारण की जाता अशोक पत्की सरा मुखार जेन्ना बसता तेन्ना एक वेगळीच एक मनान हुरहूर कशी आसता. आनी पूण कशें आसता, सर तांचे बरोबर एक जो पळय अणभव आसा म्हणजे ते खूब समजूतकायेन आमचे कडेन कन्वर्सेशन करताले. आनी अशें न्ही की
तुजें हें चुकता अशें न्ही. तो बरे तरेन कितें समजा फील चुकलो, शब्द चुकता ऑर खंय हरकत चुकता जाल्यार गौतमी अशें न्ही, ती अशी गा अशें म्हणून तो मोटिवेट करप आशिल्लो. सो हो म्हाका तांचो एक जो पळय मोटिवेशनल बाजू आसा ती खूब आवडटा सरांची आनी खूब मजा येता तांचे बरोबर काम करतना. तन्वीबाई, आयज जरी तूं फाटले एक 15 दीस लेखक म्हणून गाजता असलें जाल्यार तुगेलें बेजिकली तुगेली जी ह्या क्षेत्रां भितर कलेच्या क्षेत्रां भितर हें आसा ती बेजिकली फ्रॉम एक्टिंग आनीक राष्ट्रीय पावंड्याचेर गाजिल्ल्या एनिमी सारक्या चित्रपटांत तुवें काम केलां, म्हत्वाची भुमिका केल्या. बरीचशीं नाटकां जी राष्ट्रीय पावंड्याचेर सादर जाल्यांत कोंकणी नाटकां तातूंतय तुजी भुमिका आसा. सो ही आवड आनीक ताका धरून मागीर फुडें ताका चालना त्या आवडीक? हय, ती बी घरांतल्यानूच जाली. कारण घरांत नाटकाचेंच वातावरण ल्हानपणांतल्यान आशिल्लें. घरांत नाटकाची वाचन जावप, SIO जावप, पुराय सगळे घराबच नाटकांत इनवॉल्व आशिल्ल्यान एक तें बाळकडू म्हणटात पळय तशें पिवूनच व्हड जालें. आनी खुबदां म्हाका मम्मा बी सांगता की कला अकादमी नाटक पळयतना तूं पोटान आसतना सुद्दां आपणें नाटक पळयलां. म्हणटकच म्हाका दिसता तें इट वॉज व्हेरी ऑब्वियस की हांव तें घेवनूच मुखार वतलें. आनी म्हाका आवडटा नाटक हो विशय बरोवपाक, वाचपाक तशेंच करपाक, कारण इट इज अ प्रोसेस वेर यू लर्न सो मच. आनी हांव एक शिक्षक, सद्या हांव केपें महाविद्यालयांत शिकयतां आनी ग्रामीण वाठारांतली कॉलेज आशिल्ल्यान खूब चॅलेंजीस आसतात, आव्हानां असतात. आनी म्हाका नाटक ह्या गजालीचो भुरग्यांक शिकयतना, इंग्लीश विशय आसलो तरी सुद्दां भुरग्यांक शिकयतना खूब वापर करपाक मेळ्ळा. सो हांव स्वताक फॉर्च्युनेट समजता की हांव नाटकांतलें मनीस आनी शिक्षकी पेशा घेतिल्ल्यान नाटक म्हाका खूब बऱ्याक पडलां. गौतमीबाई, तुजे आज रेग्युलर शोज जातात ह्या एजीचेर आनीक तुवें उदळीक बरो वाक्प्रचार वापरलो आपूण अजून शिकता म्हणून. आनी खुबश्या भुरग्यांक पर्टिक्युलरली अशें दिसता की एका थारावीक लेवलाचेर पावतकीर जालें आतां शिकून सोंपलें आनी कांय शिकपाचें ना. संगीतांत अशें आसता की जालें आतां शिकून, काय इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस? इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणजे कसलेंच खंयचेंय शिक्षण असलें तें खंयच अशें ताका लिमीट ना, तें शिकत उरता. आनी एक कलाकार आसता तो केन्नाच म्हणजे तो थंय थांबना. म्हणजे ताका आनी समजा इम्प्रूव जावं जाल्यार तो आयुश्यभर कितलोय जाणटो जावन तो शिकत उरतलो. तशें संगितान आतां कशें आसता, आमचे प्रत्येक लेवल्स असतात, एक एक पडाव आसता. आतां हांवें विशारदा ही पदवी प्राप्त केल्ली आसा, ताज्या फुडें आनी शिक्षण आसता, अलंकार आसता, म्हणजे इट इज बेजिकली लायक MA. आनी मागीर PhD आसता म्युजिकान. सो त्यो जाल्यो एक ही बाजू कशी तुगेली एकेडमिक्सान आसता तशी तुगेली संगितानूय आसता. पूण तुगेलें जें पळय मनांतल्यान जें शिक्षण आसता तें वेगळें वेगळें. आतां एक गीत आसा, तें गीत तशें गावप आनी तातूंत फील कसो घालप, ते शब्द कशे, तें तुका कोण शिकयना, तें तुवें स्वता शिकचें पडटा. दुसरे ज्येश्ठ गायक हांचे कडल्यान समजून घेवचें पडटा. ती शिक्षण तुगेलें तें चालूच उरता आयुश्यभर. मुजरत जे भुरगे पळोवपी आसात, तरणाटे आसात, तांणी लक्षांत घेवपाक जाय की खंयचीय कला आसूं ती मागीर किंवा शिक्षणाचे खंयचेय मळ आसूं ताका एंड नासता लर्निंगाक. तो एक कंटिन्युअस प्रोसेस. जिणेच्या निमाण्या खिणा मेरेन जो शिकपाचो प्रयत्न करता, जो शिकता तोच व्हड कलाकार जावपाक शकता. एक आयच्या आमच्या ह्या शोच्या वेळाचेर आमच्या पळोवप्या खातीर एक तुज्या आवडीचें गीत म्हणून दाखयल्यार आमकां आवडटलें. शेणला म्हजे हांव, शेणला म्हजो गांव, शेणला म्हजे हांव, शेणला म्हजो गांव. उरुकना रे म्हजे कडे आतां म्हजें नांव, शेणला म्हजे हांव, शेणला म्हजो गांव. पायांनी वाटेचे नातें कितें जुळ्ळां, चलप फक्त चलप इतलें आतां उरलां. पायांनी वाटेचे नातें कितें जुळ्ळां, चलप फक्त चलप इतलें आतां उरलां. खंय वचूं कसला, खंय वचूं कसला तेच न कळो हांव, शेणला म्हजे
गा उरुकणार म्हजे कडे आता वजना शेळा म्हजे हा शेळा हो जोगा. वा सुंदर. येस. आणि अशी कितलीशीच अप्रूप अशी गितां गौतमीच्या सुंदर आवाजान गाजल्यांत फामाद जाल्यांत. आनी आयज गौतमी येदे बांबोळकार हो एक ब्रँड जाल्लो आसा. खंयच्याय कार्यावळींत अशी आमी पळयतात खेरीतपणान भक्ती संगीताची आसत की गौतमीचें नांव आसत जाल्यार एक वेगळो ऑडियन्स मुद्दाम त्या कार्यावळीक येता. हांवें स्वता अणभव घेतिल्लो आसा. पांय आनी वाटेचो उल्लेख आयलो ताच्या गितां भितर. आनी तुजें अनवाणी हें नाटक अशेंच पांय वाट चलत आनी एक वेगळो विशय कसो सुचलो आनी मागीर तो कसो डेव्हलप जायत गेलो एक संहिता म्हणून, नाट्य संहिता म्हणून, आणि मागीर ताचें सादरीकरण पर्यंत आयकुपाक आवडटलें. हय. तर लॉकडावन जेन्ना जालो 2020 तेन्ना सगळ्यां भशेन हांवूय बी घरा कडेन आशिल्लें, एन्जॉय करतालें. तेन्नाच इंटरनेट सामकें आमी घेतिल्लें म्हणटकच दीसभर खंयचे खंयचे सिरीज पळोवप. आनी बट एका वटेन अश्योय न्यूज येवपाक लागिल्ल्यो ज्या कडेन कितलेशेच कामगार जे आसात ते चलपाक लागिल्ले आनी वाटेर चलता चलता तांच्या जिणेंत खूब गजाली घडिल्ल्यो. आनी खंय तरी तो एक प्रिविलेज्ड गिल्ट म्हणून जी गजाल आसता ती म्हाका त्या वेळार दिसपाक लागली. थंय ती सुरवात जाली. आमी अशीच म्हज्या हळू जेन्ना लॉकडावन सुटपाक लागलें तेन्ना आमी वेळेर गेल्लीं, कारण वेळेर तितली गर्दी आसनाशिल्ली. आनी अशेंच उलयतना ह्या विशयाचेर एक नाटक जावपाक जाय असोच हांवें विशय म्हज्या इश्टां कडेन उलोवन दाखयलो. आनी ते तकलेन तो किडो आशिल्लो. पण ते जावन एक वर्स गेलें एक्चुअल बरोवपाक सुरवात करपाक प्रक्रियेक. मागीर कला अकादमीची सर्त डिक्लेअर जाली आनी दादान एज युजल नाटक बरयता मग ह्या वर्सा, कारण ताज्या पयल्या वर्सा लॉग आवट परफॉर्म जावन ताका सगळें इनाम मेळिल्लें. म्हणटकच एक प्रेशर शें आशिल्लें की आतां नाटक आनीक बरोवपाक जाय. आनी तो विशय तकलेन तसोच तो किडो मनाक खायत आशिल्लो आनी बरोवपाक सुरवात केली. पूण ती अजिबात सोंपें नाशिल्लें, कारण ती जीण आमी केन्ना जगलीच ना. हांव तरी सदांच एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंटान व्हड जालां. वेगळे संघर्श पळयल्यात ना अशें न्ही, दुख्खां पळयल्यात, पण जो एक कामगार जो संघर्श पळयता म्हाका दिसता तो आमी समजून घेवपाक शकना. ते समजून घेवपा खातीर म्हाका खूब वाचचें पडलें. वेगवेगळ्यो न्यूज ज्यो येताल्यो त्यो पळयल्यो आनी त्या प्रोसेसांतल्यान दर एक जो सीन नाटकाचो असो तो घडत गेलो. आनी खूब चर्चा जाताली म्हजी आनी दादाची खूब चर्चा जाताली. त्याच प्रमाण बाकीचे जे नाटकान एक्टर्स आशिल्ले, इवन गौतमी कडेन कांय हांवें गितां वापरल्यात तातूंत, जो कशी चाल लावची, फोक बेज जावची, कारण ते गांवगिऱ्या वाठारांतले कामगार दाखयल्ल्यान अशी खूब चर्चा करून करून ती स्क्रिप्ट निर्माण जाली. आनी म्हाका अजून याद जाता की असो एक ब्लॉक येतालो मदीं मदीं की कांयच बरोवप जायनाशिल्लें. आनी मागीर एक दीस दादान म्हाका सरळ विचारलें की तूं पुराय करता काय ना स्क्रिप्ट, काय आमी फाटीं घेवया. म्हणजे अशेंच आमचे म्हणजे झगड्यो बी खूब जाताल्यो त्या निमतान, बट क्रिएटीव झगड्यो म्हणना हांव त्यो. बट समहाव एक ते क्लिक जाता आनी ते क्लिक जालें आनी बरोवन घेतले. खास करून लास्ट सीन तो लोकांनी वाचचो, हांव हांगा सांगना, पूण मुद्दम एक गजाल सांगन दिसता की पुंडलीक बाब नायक जांचे कडेन आमचे म्हजे घराब्याचे आनी हांव तांकां आदर्श म्हणून मानता आनी खूब लागींचें नातें आसा. एक दीस आमी हालींच तांगेर गेल्लीं, इतले म्हान लेखक ते आनी कोंकणींतले. आनी अशेंच हांवें सांगलें तांकां हांव पुस्तकां म्हजी छापता आनी अशें करून, आनी खंयचें नाटक, आनी हांवें सांगलें तुमी तें पळयल्लें, कारण त्या नाटकाच्या प्रयोगाक ते आयिल्ले. आनी तांकां एक त्या नाटकांतलो निमणो सीन याद आशिल्लो आनी ते तांकां याद आसा तें आयकुनूच म्हजे खातीर सगळ्यांत व्हडलें इनाम तें आशिल्लें अशें म्हाका दिसलें. कारण म्हाका दिसलें तांकां ती याद आसची ना म्हणून. द प्रोसेसूय बी खूब सुंदर आशिल्लो, कारण नवीन एक्टरांक घेवन अंत्रुज घुडयो संस्थेन तें नाटक सादर केलें. फक्त 2-3 अशे एक्टर्स आशिल्ले जांकां एक्सपिरियन्स आशिल्लो, बाकी सगळे नवीन भुरगे, आनी तांच्याय खातीर एक बरो अणभव आशिल्लो. कारण म्हाका दिसता त्या नाटका वरवीं आमी खूब शिकलीं की
आमी एका वटेन अशा जगान जगताली जंय वी वर प्रोटेक्टेड आनी आमचे कडेन सगळे सुखसोयी आशिल्ल्यो, पूण एक असोय समाज आशिल्लो, असोय गट आशिल्लो सामाजीक जो संघर्शाची वाट चलतालो आनी घडये तांच्या खातीर खूब कमी लोक तांच्या खातीर पावले. सो ती काणी म्हाका लोकां मेरेन पावोवपाक जाय आशिल्ली नाटका वरवीं, आनी दॅट इज अनवाणी. एक अनदर मेसेज की आमी ज्या फॅमिलींत रावता ती एखादी प्रोटेक्टेड फॅमिली आसत किंवा आमी एक वेगळे वातावरणांत अशें सुखसोयींनी सगळे बरोबर सुखसोयी आशिल्ले अशा आमी परिवारांत रावता आसत, पूण त्या सामान्य मनशाच्यो व्यथा कळप आनी त्या व्यथांक एक वाट मेळोवन दिवप, त्या लोकांच्या मुखार हाडून दिवप, हाका तितलेंच समरस जावचें पडटा तांच्या व्यथां कडेन. आनीक तें नाट्यशास्त्र आसत, काव्यशास्त्र आसत तें समजून घेवचें पडटा. गौतमी बाईन आपल्याली आवडीची गीत म्हणून दाखयलें आमकां. एक तुज्या फिल्मांतलो आसत किंवा नाटकांतलो, तुवें बरयल्लो आसत किंवा तुवें अभिनय केल्लो आसत, एक बरो डायलॉग आमकां आयकुपाक आवडटलो. हांव नाटकांतलोच वाचून दाखयतां, कारण नाटकांतले म्हाका डायलॉग नाटक करता तेन्नाच याद उरता. अनवाणी नाटकांतले हो संवाद आसा. ती म्हणटा, खरें सांगू, ह्यो शिमो आमच्या खातीर न्हय, ह्यो तांचे खातीर जे आयज सुखान 4 वण्टीच्या भितर आसात. रस्त्यार पडिल्ल्यांक कसली शीम आनी मेर. सद्याक हो रस्तो, ही रानां, हेंच आमचें घर. व्हांवत्या वाऱ्याक कोण घालता शीम, आनी वाटेर आमची तान भागोवपी न्हंय कशी व्हांवता तर आपल्याक जाय तशी. मागीर आमकांच कित्याक ह्यो शिमो. वा, सुंदर. म्हणजे न्हंय व्हांवता त्या प्रतीकांतल्यान, कारण न्हंय व्हांवता तिका कोणूच आडावंक शकना, ती आपल्याक वाट मेळटा तशी मुखार वचत रावता. आनी तो जो काळ आशिल्लो कोविडाचो, आनी तातूंत ते अनवाणी आपल्या गांवच्या वाटेक चलपाक लागिल्ले मजूर लोक, गरीब लोक, तांची व्यथा सुंदरशा डायलॉगांतल्यान आमी समजुपाक शकतात. गौतमी बाई, संगीताच्या क्षेत्रा भितर रियाजाक कितलें म्हत्व आसा? खूब आसा म्हत्व. आनी रियाज जितलो तूं करतलो मना पासून तितलो तुगेल्या गायनान तुजी जी पळय इम्प्रूवमेंट आसा, ताळ्याचो जो पळय मॉड्युलेशन्स आसा ते आनी बरे तरेन प्रिपेर जाता ताळो. आनी रियाज म्हणजे खूब जाण अशें विचारतात म्हाका की तो क्लासिकल जो पळय आमी राग म्हणून करता तोच रियाज म्हणजे रियाज अशें विचारतात थोडीं जाणां. म्हूण म्हाका तशें दिसना. रियाज म्हणजे खंयचेंय गीत सुद्दां आमी परत म्हणलें ताजो प्रॅक्टीस करप, होय बी एक रियाजूच. रियाज म्हणजे प्रॅक्टीस. सो तूं तें परफेक्ट करप म्हणजेच तो रियाज. आनी क्लासिकल बेज आशिल्लो रियाज करप जाल्यार तें चड फायदेशीर आसता, कारण ओमकार करप आसता, म्हणजे मागीर सरगमाचो मागीर करप आसता अभ्यास. तो करतकच चड ताजी बेज एक निर्माण जाता. आनी मागीर जें गीत वा जो राग तुका पेश करपा जाय त्या रागाचो तुवें रियाज करपाक शकता. आनी गीत तुका तें परफेक्टली गावूं जाय जाल्यार तें तशेंच तरेन तें गावन ती वळ तशीच येवं जाय, हरकत तशीच येवं जाय. हाजेर तुवें परत प्रयत्न केलो जाल्यार तोय बी एक तरेचो रियाजूच. लक्षांत घेवपाक जाय आमच्या सगळ्या परत एक फावट सांगता तरण्या खातीर, खास करून युवकां खातीर जे कलेच्या क्षेत्रा भितर आसात, की जशी तुमचे कडेन सर्जनशीलता आपसूक आसची पडटा ताका जोड म्हणून रियाज आसात, अभ्यास आसात, हो सामको गरजेचो आसा. आनी तो आमकां अभिमान दिसता आनी आनंद दिसता. गौतमी बाई सारके आसत किंवा साहित्याच्या किंवा नाटकाच्या वेगळ्या प्रकारां भितर तन्वी बाई सारके आसात, ही मुजरत हो रियाज आसात, अभ्यास आसात, सातत्यान चालू दवरतात. आनी म्हणून ह्या एका यंग एजीचेर आयज तांचें नांव साहित्याच्या क्षेत्रांत आसत, नाट्य क्षेत्रांत आसत किंवा संगीताच्या क्षेत्रा भितर जावं पाविल्लें आसा. तन्वी बाई, तुज्या नाटकाचे बद्दल आमी उलयल्ले, म्हणजे एज अ लेखक कथा आनी कविता हे 2 प्रकार तुवें हाताळ्यात. कविते कडेन मुद्दाम हांव येत आसतना तुवें पयर तुज्या प्रकाशन सुवाळ्याक पुस्तकांच्या म्हळें की ह्यो कविता आपल्याक दिसल्यो की आपल्यो वैयक्तीक कविता. सो कविता वैयक्तीक आसूं येतात वय, दॅट इज वन. आनीक तांचे म्हणजे तुका कशी ह्यो कविता स्फुरता, म्हणजे कशें स्फुरतात कविता बेजिकली, तो फ्लो कसो आसता बेजिकली? म्हाका दिसता भाई कविता जावं खंयचेंय साहित्य जल्माक येतना वैयक्तीकूच आसता. आनी
ते फकत जेन्ना लोकां मेरेन पावता तेन्ना ताका लोक आपल्याक जाय तशी इंटरप्रिटेशन दीत असतात. कारण पयर सुद्दां म्हज्या पुस्तकांचेर जेन्ना उलोवपां जालीं आनी कांय गजाली अश्यो आशिल्ल्यो हांवें म्हणलें की अशें हांवें चिंतूच नाशिल्लें बरयतना. अशें खुबदां जाता आनी हांव साहित्याचें शिक्षक आशिल्ल्यान म्हाका खबर आसा की मे बी शेक्सपियरान चिंतूच नाशिल्लें, पूण आमी आज भुरग्यांक शिकयतना कितें तरी इंटरप्रेट करून सांगतात आनी दॅट इज फायन. कारण हांव आयज सुद्दां हांव खूब जाणांक सांगता की आतां म्हजें काम सोंपलें बरोवन छापून, आतां पुस्तकां तुमची आनी तुमी ठरोवपाचें ती कशी ती. तुमी विचारिल्ले कविता वैयक्तीक आसता काय ना ती सुरवातेक आसता, बट मागीर म्हाका दिसता तुमी रियाजाच्या बद्दल उलयताले तशेंच एक खंयचोय लेखक वा कवी आसता ताणें ताजेर परत रिवर्क करूंक जाय इफ तो वा ती पब्लीश करूंक सोदता जाल्यार. कारण साहित्याचे म्हूण आपले अशे कांय नेम, आपले अशें व्याकरण आसता आनी तें जर म्हाका दिसता आमी सारकें ताजे बरोबर प्रयोग करूं शकता, पूण ते प्रयोग करपा खातीर ते पयलीं समजून घेवपाची खूब गरज आसा. एक एखादी कवितेंतली एक कडवें. म्हणजे चडश्यो कविता ल्हानूच आसात, तर हांव एक ल्हानशीच कविता म्हणून दाखयता. हालीं पावस पडपाक लागला मदीं मदीं येता वता आनी खुबश्यो म्हज्यो कविता पावसाचेर आशिल्ल्यान ही बी. पावसाळे सांजेर फकत च्यायेचोच सांगात नाका म्हाका. पावसाळे सांजेर फकत च्यायेचोच सांगात नाका म्हाका. तूंय जाय आसलो वांगडा, पूण तूं थंय हांव हांगा. पूण तूं थंय हांव हांगा. तुजी याद मात साकर कशी घोळ्या म्हज्या च्यात. वा सुंदर. 4 पुस्तकां एका बरोबर आयली. म्हणजे पयल्याच बॉलाक तुवें बाउंड्री मारल्या क्रिकेटीच्या भाशेन सांगपाचें जाल्यार. आतां फुडें कितें संकल्प आसात? नाटक बरोवपाक जाय, कारण म्हाका दिसता कोंकणींत खूब कमी बायलो बोटाचेर मेजपा सारके बायल लेखिका नाटक बरयतात. सो म्हजो नेक्स्ट प्रोजेक्ट तकलेन आसा तो नाटक आसा आनी दादा जो मेरेन फाटी लागता तो म्हणसर म्हाका दिसता नाटक बरोवचेंच पडटलें. पूण पयर शफात सरान बूक रिलीजा दिसा सांगल्या त्या गजालीचेर हांव खूब विचार करीत आसा की खंयच्यो गजाली हांवें करूंक जाय आतां हाज्या फुडें बरयतना, आनी तें करपा खातीर खूब वाचपाची सद्या गरज आसा. सो हांव सद्या वाचतां. एका विशय आसा तकलेन, त्या विशयाचेर वाचता आनी मागीर बरोवपाचो विचार आसा आनी मुखार वचून कविता कथा म्हाका दिसता त्यो येत रावतल्यो म्हाका. गौतमी बाय, फुडाराचे कितें संकल्प आसात? हांव केन्ना फुडाराचे पयलीं चिंतून दवरना, कारण फुडार हो अनप्लॅन्ड आसा. सो हांवें तशें कांयच ना. जे येता ऑपॉर्च्युनिटीज ते घेत रावपाच्यो आनी फुडें वचपाचें. आमचो हो आयचो भाग जो आसा हो सोंपयता आसतना गौतमी बायची एक जी स्पेशालिटी आसा गायन प्रकाराची, आनी ती म्हणल्यार कोंकणी भक्ती संगीत. कोंकणी भक्ती संगीतान म्हाका दिसता एक 10 पदां जर काडली तातूंतली मिनिमम 3 ते 4 ही गौतमी बायचो तातूंत आवाज आसतलोच, म्हणजे हालींची फाटले 1-3-4 वर्सांतली. सो आयची ही हो जो भाग आसा तो आमी हांगा थांबयतात, पण गौतमी बायची एक गितान आमी थांबयतले. पण ताचे पयलीं तुमी मुजरत आमच्या ह्या माळेंत आयली म्हणून तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. ही कार्यावळ आमची सोंपतली गौतमी बायच्या एका बऱ्या भक्ती संगीतान. थँक्यू. हांव दामबाबा तूं पावरेत सादर करता तुमच्या मुखार. तुझे रूप पळोवन देवा मनाक मेटा धादोस काय. तुझे रूप पळोवन मनाक मेटा धादोस काय. त्रासात आमी आसल्यार देवा फाटल्यान आमच्या राव रे. त्रासात आमी आसल्यार देवा फाटल्यान आमच्या राव रे. दामबाबा तूं पाव रे आमच्या उल्याक धाव रे. राख तूं पावला पावला आमकां. राख तूं पावला पावला आमकां.
आमच्याच काळजात राव रे, आमच्याच काळजात राव रे, दामबाबा तू पाव रे, आमच्या ओल्याक धाव रे, दामबाबा तू पाव रे, आमच्या ओल्याक धाव रे.